माकोड शारात येता उपकार केलेल्याची सोदी माकोड शारान आयला तो पळो पोय लागता ताजी फाटी फातोर माकडाचेर घ्या मारो धावे घालता ताची कुडी जीव आपलो सालवार करून धांवता उडयो मारी सगळेच वाटी माकोड सारकोच तो तोकता पावता मोरणाचे तोडे मनशांनी बरोच मार्गालो दिवूक पासून दिवूक ना उदी सगळी सोकांनी बोलली ताकोत पासून नासली कुडी माकोड तो दुकानी रोट्या तालो आपल्या जीवाची बी धावून धावून पळयतो माकोड भितर स्वताही गोरजे दोनूय हात जोडून तो रोटा उबो जावन तारा कोशी सादीस धांवता काजी वच मारता भालो तो पुंताचे छाती माकडाक वळखून सादीस धांव रोटा लोल्या माकडाक घेवन वेंगीन शिकार करून गेलोलो वाघाच्या हातान सापडलो तेन्ना ताका त्याच माकडा वाघाशी सालवार केलोलो आयज पळयात त्याच मनशान माकडाक त्याची वच मारलो माकडान मनशाक सालवार केलो मनशान ताचो घात घेतलो बापान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान भोगून दिलो पूण मनशांनी जीवच मारून खुरसार ताका गिळायलो न्हिच्यो कोणा बेगोडणेचो पातकांनी संवसार हो बुडलो हिशोब घेवूंक बांदकाचो जेजू परत येता सोर्गीचो हिशोब घेवूंक बांदकाचो जेजू परत येता सोर्गीचो मुझे गोरखाने वाड्यावली सुकणी एक बुडी एकठांय करून आपलो गोठेर बांधतात आणि तातून आपले भिरा अडकतात आणि चोचपूर जेवण हाडून आपल्या भुरग्यांक दितात तेच फरी आमच्या घरा घडतात वय म्हज्या गोरकारा तू एकटो काम करून वो आमचो घरा बस चलयता आमची तू इस्कॉलान शिकता ताच्या बुकाची फी ताच्या ड्रेसाची आनी के म्हज्या दुयेसाची हांवूच नको हांवें कोणाचे कितें वायट केलेले पळय ते हे पोरी म्हाका कॅन्सराची पिडा फावो करूं मुझे गोरखाने मुंडी आसा न्हय बरें केल्यार मुय सदांच बरें मेवता पूण तुवें कोणाचें कितें वायट केलां हे परी तुका सजा मेळो ही जावन आसा म्हजी लास्ट स्टेज म्हज्या गोरकारा म्हाका मरोंक नाका म्हाका तुमचे सांगात रावूंक जाय मामा हांव तुका कांय जावंक दिवचें ना
तू बरी जातेली आणि देव तुका बरो करतलो. तू जाणाय देव भुरग्याची मागणी पयले आयकता आणि हांव देवाक सांगतली की तुका बरी करतलो आणि देव तुका बरो करतलो. म्हजे दुवे ही तुझी उतर ऐकून म्हज्या काळजाक खुशाल मेळ्ळी बाय. बाय म्हजे वेगीन ये बाय, म्हजे वेगीन ये. लोकांची भुरगी बरे बरे जेवतात, बरे बरे न्हेसतात, पूण हे सगळे मशान तुका हाडूंक दिवंक घडोवप ना म्हणजे तुवें. हे सगळे मशान तुका दिवंक घडोवना. डॅडा, म्हाका तुमचे कांयच नाका. म्हाका तुमचो मोग मेळटा तितलोच पुरो. तातूनच हांव खुशाल आसा. आ! तुझ्या घरकान्यांक डॅडा- म्हशी घर- दोनिया हे तुवें कसले ओजूस म्हजे धाडले. म्हजे मामाक कॅन्सर आनी आतां डाडा. तुवें म्हजी कसली परीक्षा घेतली दोनिया, कसली. जरूर तर म्हजे डाडा कितें वायट घडलें जाल्यार हांव तुजेर रागा जातली. वियोला, डॉक्टर अंकल, म्हजो डाडा. बाय, तुझ्या डॅडाक काळजाचे अटॅक येऊन तो सासना पॅरालायज झाला. त्याच्या दोन्ही हात आणि पाय धरल्यात. बाय, तुझ्या डॅडाच्या नेम फुडें चलोक आनी केन्नाच जावचें ना. डॉक्टर अंकल, म्हजो डाडा बरो जातलो न्हू.
बरो जा रे सारखं तू कोणत्या भाषेत मुके बाहेर दिसणं अगो तू आमच्या घरात सुरवीदर तू तुझे काम कर आणि साईड राह हे भाषण आठ पडम घे गव्हाचं पत्राचे दाबवता हे किती अगो मुके बाय ना म्हणून बरं झालं हे बायला मुके ऐकलं जातं की हिंगा ढाप ढाप करून घातलं आणि कामा काटेली सुरवीदर निष्ठ पत्राचे दाबव तो का आमच्या सुरवीदर बरं काम हे किती काम या पत्राचे दाबवता किती होतो एक मरे मुके बाहेर आमच्या घरा कामात होलं हे आमच्या सिरवीदर हे किती काम या मुझे पत्राचे दाबवत मरे हा हे शिरवितात गेला इतक्या बायल मरे आणि तिथे हो आता मिळून मरे उघड असेल ना आता उघड असेल ना मरे आता उघड्या सोयीता माशा पोसा मिळणं डाले सरी ग उघड्यास ना मागा उघड्या सुविधा मग गेलो रगडत आणि तू मुग मुगे बाईले ग मुगे सिरवीदर मुळे सरी सांग रे तुझ्या पोत डास तू रेडी झाले रेडी असं रेडी झाले तू ऐसा येतालो मी थोडं आणि बरा फ्रेश आणि अरे बरा ना काम डेटी होताय म्हणून हिव काय हिव आया हिरो झाले ना आपण येता बरोबर हिरो जात मागे होईता डेटी फ्रेश सापा घाल का हानी होई गेल म्हणून पार पडा उघडा असून ना तोय बहिणी आव्हा म्हणून घेता गोवा ना आल्या हुई शिंपी दारा फटा असला म्हणून जाण रे बाबा तो पाहोईत त्या काकीच करत हा होय आणि त्या ऍक्टिंग राम म्हणलो तेच बाबा डेटी येत म्हणून सांगला नाही आवय तो आणि रावता फ्लामेन आवय मिगे फ्लामेन चोय गो हा तू काय मुगो डेटी आपलो आणि तू आता हिंगास आता चोय गो टाइम झाला की तुलो हा आता तू मुझे बार येवपा नको हे हा अरे आकीच सांगो तुका मुगे गो असणार रे घराकू तो सांगता आपणा बारबो डेटी यो किती तो उघडा सुना आला बेरना तुका सांगता आपणा बार डेटी हवे taka taka तू आणि तेज बार बसता का तू मुझे बार यो किती त्या उघडा सुना नु आमको बऱ्या पडा होय चल आम डेटी या चोय चोय तू माटिंग गेल किती दितालो आपण मुगो तू बिचेर की नाही तलो ती मुगो ते आस्कुरट कारगिरी येताय त्या गे कॅन्डी घे आणि माय दगाने हाय कॅन्डी कॅन्डी की चलत वो कोण गो तम गे गन रे हो तुझे गो आणि आ कोण गो तम गे सिरवीदर हा तुमच्या सिरवीदर म्हणजे आम्हीच कोण बरो जाम होत नसेल किती आहे तरी तू बाजरा होईतालो आजरा असं आहे ना मॅडम तू आज होय काय आम मरे डेटी होईताय होय डेटी होईताय आज व्हॅलेंटाईन डे न रे त्या लागून डेटी होईताय होय मॅडम सॉरी हा चाल म्हण बरी कोण असेल मॅडम चोय चोय ऐक ऐक आम डेटी होईताय आम दोघांनी वच प्लॅन सगळे काम कोण हा बरे आमक रुचीचे जेवण रांधून दर तू हा मॅडम ते पास तुम्ही काय बी गरज ना तुम्ही डेटी साठी हेच तुम्ही पहिला सीता हरकत काढ जेवण रे बरी कोण असेल हे बरे बरे बरी कोण असेल पार पडो आम मॅडम मी कोणी असेल ना होय माहिती का म्हणून आणि मग एक मला झाला मग कामा काढ बसणार रे होय डेटी खूप डेटी आणि कोणा बारबर तुझ्या बायले बार बरो आम काजा अरे कोणी बाय का मग बाय होय अरे हिंग आपलं ते नो मुगे बोयनो हिंग असलो ती तुझे बोय मुझे बोय अरे रे 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 आय बोलते चले आज जाऊ किती कोटी आणि लॉस किती कोटी आणि लॉस 7 दिवसात बघा शिवर अरे आय ती आम्ही कोणाचे बाय म्हणून मरे त्या त्याची बारबर धाळी बर झालं ए बेश माझ्या घरकाला आता आमचे किती जातले आमचे दुवेचे किती जातले म्हशी गोरखाने तुम्ही वसो दुवे आणि मी दुवे म्हशी गोरखाने त्या दुखाची लाना आमच्या जीवितात मारून आमच्या जीवित त्या दुखाच्या सोबतीरात बुडले म्हशी गोरखाने आमच्या जीवित त्या दुखाच्या सोबतीरात बुडले माझ्या घरकाला मग किती जातं दिसतं माझ्या घरकाला म्हशी गोरखाने तुका बरी माझी म्हशी गोरखाने तुका काय कोणी तर म्हशी गोरखाने म्हशी गोरखाने बाई तू आई नाही बाय तू आई नाही बाय कोणी तर माझ्या मामा डॅडा पावा
Mosle outros coite aile Gora biang poia tancia Udok pace sukong paule Bugzali para guru kacha Surțureng citele artance Chitea cosli visocia Ducan saurona Calis biela Dunia sorgicea Lordon aili Ducati lara Umthon beta Rucati pa Sugli roro Doleatli Ducara Uron geli Sukaci nara Koshi seba Gorta mai paci Adar koru Konus natanka Suktanse Kone tsorun vele Dunia tu Poitanka hata Suktanse Kone tsorun vele Dunia tu Poitanka hata अब काम करता ते मॅडम शिवत अरे ते का सांग तुझी बाबा सारखीच तू पोऱ्याचं नाम तिचे साहित्य काम केलं आता वचन कोण होता ती का सांग अवघा थोडं पैशाचं आधार कर म्हणून तिथे दिली बाई तिथे दिली बरे दादा हांव येता तुझ्या मॅडम विशीं आनी सगळी आमची खबर तिका सांगता ते म्हणून सो दादा आनी मामा तुम्ही हांगासरूच राव हांव येता तुझ्या मॅडम विशीं धोनिया हे कोसोसचे परस तू म्हाका तुझ्याशी वर धोनिया म्हज्या नानिकांनी एक त्रास काडूंक जायना धोनिया म्हज्या तशा म्हणाला काय माझे कारखाने तशा म्हणाला काय मग आमच्या दुवेच्या चित्र घेता आमच्या म्हटल्यावर आमच्या दुवेचा पुढार घेते कोण पैसाला जागा त्याचा पुढार किती जाताला Korenc mogan, tuझे वेडे काहीच नाका सदांच मोजे वेगीन तू जाय म्हाका काळजान रिगून रवतेली तुका मोज्या काळजाच्या सुखा विश्वास तुझो केन्नाच हांव तोडूचो ना मोरोक पासून फाटी हांव सरचो ना गोपान म्हज्या बोगात तूं आसतना काळीच म्हजे थाऱ्यार ना सूर्य आपली किरणां जमनीर देंवयता न्हिदलेल्या काळजा पासून ती जागयता नखेत्रां पळयात कंत्रोल कशी सोबयता जिवितांत तूं सोबिताय हाडटा Korenc mogan, tuझे वेडे काहीच नाका सदांच मोजे वेगीन तू जाय म्हाका काळजान रिगून दवरतेली तुका मोज्या काळजाच्या सुखा मोज्या काळजाच्या सुखा सनी तू जावन आसा एक डॉक्टर आनी का व्हड बिझनेसमॅन मोठे बिझनेस जितले बरे चलता
हांव मोठे बिझनेसान गुरुनान दुडू सोडटा वयांचे आनी हांवूय एक डॉक्टर पिडी येवन ताचो इलाज करून हांवूय म्हजो दिसपट्टो सुट्टा एनसे एनसे म्हजी मामा डाडा म्हाका सदांच विचारतात की आमी काजार केन्ना जातात काय म्हणून सनी आमकां वेळ आसा काजर जावं हांव तुजो जाय तो मोग कोत्ता आनी खंयच्याय वेळार हांव तुजे लायकास जावंक तयार आसा खरेंच एनसे खरेंच तशें तर ही सगळी कुशलकायेची खबर हांव म्हज्या मामी डॅडीक सांगता आनी आमची सगळी काजाराची तयारी करूंक लायता आंटी हांव सेनफर्डाची तूं कितें तूं सेनफर्डाची तूं यो एनसे तूं ताका वळखताय होय सेनफर्ड म्हजो ड्रायव्हर आनी आमी आयकलां तो बरो ना म्हणून ओ एनसे म्हज्याच हॉस्पिटलांत आयलोलो तो ताच्या बाबा कॅन्सर जावन ती निमणे स्टेजीचेर आसा आनी सेनफर्डाक एटॅक येवन तो सासनाक पॅरालायज जाला ताचे दोनूय हात आनी पांय धरल्यात बरी आसतना हे सोपुल्ले भुरगे जायते कोश्ट आनी त्रास काडून मोगान आपल्या मामा डाडाची सेवा करता आंटी बरी आसतना म्हज्या डॅडान तुमचें काम केलां हे वेळार ताका तुज्या आदाराची गरज आसा पळय बाय हजारांनी लोक म्हजेशी काम करता आनी सगल्यांक अशें दुडू दीत रावले जाल्यार बिझनेस करून फायदो कसलो अशें जाल्यार तुज्या डॅडान तुजी इस्कॉलाची फी भरूंक तुज्या मामाच्या हप्त्यान म्हजे लागीं जायते दुडू वेल्यात देखून आनी कागाळ करून म्हज्यान घडचें ना तशें म्हणू नाका आंटी तुजे शिवाय आमकां आनी कोणूच ना प्लीज आंटी प्लीज आय एम सॉरी म्हज्या तुका आदार करूंक घडचें ना एनसे हे तू कितें उलयता ह्या वेळार ह्या सोपुल्ल्या भुरग्याक तुज्या आदाराची चड आनी चड गरज कित्याक कित्याक ताची मामा डाडा अंथरुणार पडलेली आसात अरे कॅन्से जर तर ह्या वेळार तूं ताका आदार करिना जाल्यार ताका आदार कोण करतलो ऑलरेडी हांवें ताका जायते पयशे दिलेले आसात देखून आनी आदार करूंक हांव तयार ना अशें म्हणू नाका आंटी हांव तुजे पांय पडटा म्हज्या दादान ताची गरज केल्या ताची जायती कामां केल्या पूण ती ताची गरज करूंक तयार ना भाय हांव जावन आसा एक डॉक्टर पिडियोन ताचो इलाज करपाचो म्हजो कायदो ऑपरेशन केलें जाल्यार तुजो डाडा बरो जावंक शकता आनी तुज्या काळजांत एकूच आशा आसा ती म्हणल्यार तुजे मामा डाडाक सारवार करूंक भाय हे ऑपरेशन करूंक जायत्या दुडवाची गरज आसा तुजे लागीं ते दुडू एकठांय करूंक जावचें ना ते पासून विसर तुजी मामा डाडा पोरी जातेली म्हणून ना हांव म्हज्या मामा दादाची इलाज करूंक पयशे हाडटली ताचो इलाज हांव करतली भाय भाय इतले दुडू तूं खंय हाडटले कोण तुका इतले दुडू दितलो म्हज्या मामा दादा पासून हांव रस्त्यार भीक मागतली लोकांच्या दारांनी वचून भिक्षा मागून म्हज्या मामा दादाची इलाज हांव करतली भाय तशें जाल्यार घे हे जावन आसा 2000 रुपया पयली भीक म्हजी तुका कोण तातूंत वच मुखार आनी कोर तुज्या मामा डाडाक सालवार भाय म्हज्या हॉस्पिटलाची दारां तुका सदांच उक्ती आसतली दुनिया आतां म्हाका सगळ्यांनी सोडला कोण तयार ना म्हज्या मामा डालाक सालवार करूंक तुवेंनी आमकां सोडली जेसू तुवेंनी आमकां सोडली म्हज्या मामा डाडा पासून भीक मागतली म्हाका भिक्षा घाला म्हाका भिक्षा घाला रोटा वोयाय जाऊ रोटा नशिबात मोजा हांव शिंता मामा डाडात रुणा ओणाचोच दादार तुमचे लागीं हांव मागता भिक्षा घालून आदार कोरा हात सोडून तुमचे ताय मागता मामा डाडाक वाचोया इलाज तांचो कोरा दितेली आशेन रावता सेवा तांची हांव कोत्तेली दोतोराशी व्हरतेली मामा डाडा मोगाची इलाज तांचो कोत्तेली हात जोडून मागता
हातानी स्वप्ना मामा डाडाची रोटा वयाय जाऊ रोटा नशिबाक मजा शिंकता मामा डाडात ऋणात ओणाचोच नादार तुझे लागी हांव मागता भिक्षा घालून आदार कोरा हात जोडून तुमचे ताई मागता मामा डाडा वाजोया इलाज तांचो कोरा कितेली आशोन रावता सेवा तांची हांव कोतेली दोतोराशी बोरतेली मामा डाडा मोगाची इलाज ताचो कोरतेली जोडून म्हाका तुमचेशी रोडोन हांव दुकानी दुनिया तुज्याच हातानी स्वप्ना मामा डाडाची दुनिया तुज्याच हातानी स्वप्ना मामा डाडाची हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हाका भिक्षा घाल चोय फ्लामेन आयज तुगे तो गो उगडा सुद्दां म्हणून आयज आमकां हिंग बऱ्यान पडटा आमकां मेळपाक वय आनी चोय फ्लामेन जोरी तर तुगे तो उगडा सुद्दां आहलो बेरनात बरो जाल म्हण तूं मागीर तूं म्हाका सोडपाना मुगो बसत्या ते चिंचेची पानां जोडान काबार जाय पूण ह्या म्हज्या काळजांतलो मोग केन्नाच काबार जावचो ना रे आवयस केसो डायलॉग मात खंय फुलामे न्हू पेचा डायलॉग माता हय राव गो तूं ते मुजी तूं मोकूच जाल्यार तो उगडा सुद्दां आहलो बेरनात गो कित्याक आसा जालो गो तूं अरे तू कित सांगो मगे मायन सांगलोले तो एक बरो शिवपी होय. म्हूण म्हाका दिसलो बरो टेलर म्हूण हांव रे तेका काजार जालोले पाड पडल्या चोयल्या कित रे लोकां होप शिवता आनीक एक दीस होप शिवतना वयर गेलो सांग वयर सांग ढाप बुकोन जमनी पडोन तकले मान लागोन तेतून सांग आतां कित चल्लोय तो तेका उगडास आवय बरें जालें वयर सकयल पडलो कित्याक आयज आमकां बऱ्या पडना मेळपाक वय जय हांव तूं केन्ना सोडून सांगता तुमी नाका वय आनी मुगे बायल मरे जॉगिंगा म्हणून भायर चलोली हा बायल मातशा मुखार गेलोली हांव मातशा फाटल्या उलोलो इतले काम हांव मरे बायलू ना खंय गेली म्हूण कळना कोणी वयली म्हूण कळना खंय म्हूण सोदपाची बायले गो हा चोयल्या मुगे बायलू दिसता पूण एक पाट म्हाका उगडा आसून ना न्हू आनी कोणाले बायले मुगे बायल म्हूण जाले आनी म्हटल्यार ठाप करून एक माल जाल्या रे अरे बायलू दिसता आवय वळखीचो दिसता नाका नाका पूण इचान चोयता मॅडम मुगे बायल बी अशें गेलो चोयल्या चोयलो ना मॅडम कितें सांगा हांव आनी मुगे बायल जॉगिंगा म्हूण भायर सगळी मुगे बायल मातशें मुखार हारलोली मुखार चेक बायलू ना कोणी वयली म्हूण कळना आनी कोणाच्या घरा कोणी गेली म्हूण कळना खंय म्हूण सोदपाची बायले गो वळखीचो दिसता पूण कितें म्हूण पात्रांव एक मुगे बायल बी गेलो चोयल्या बायलू मुगे बायल ना रे बाब आयज चोयलो ना आनी मुगे बायल मरे जॉगिंगा म्हूण भायर सरलोली हा बायल मातशें मुखार हांगलो रे मुखार वयता म्हळ्यार बायलू ना म्हणजे आनी गेली म्हूण कळ्ळें कितें काळी बोला मरे बायल ना आनी तोकली सारकी जाग्यार ना कितें म्हूण खंय म्हूण सोदपाची बायले गो खंय म्हूण सोदपाची म्हाका मरे वत मदें उगड आसन ना रे तेका लागून मुगे तोकली खंय आसा ती म्हाका खबर आसना चोयता चोयता सारकी बायलू दिसता मुगेली बायलू दिसता बायले भयणी गाय आनी एक पाडी सांगता ना मॅडम मुगे बायले भयण बी आसलोली अरे हांव तुगे बायले कळगोन आनी बायले भयणी वळखतले तें म्हणी सारकें तूं मुगे बायले वळख बायले भयणी कितको वळखतले पूण मॅडम बायल ना आनी तकली जाग्यार ना मुगेली पात्रांव सॉरी हा डिस्टर्ब केलो कितको जाता रे बेश्टी खबर माताली ना
डिस्टर्ब केलं सॉरी सॉरी बायले झोपा वयता मुखार लेट जाल्यार बरी कोण मग करे बसत्या तू जाणार तू भिलते आवय तू आनी कितें हांव केसो भिलो काळी सारख्या गळ्या कळेल मुगो आनी भर जाले त्या उगडा आसून ना म्हूण ना जाल्या मुगो आयज जालो आमगे फेस्त फेस्त आज को तुमगे हांव बेस रिंगा फेस्त म्हणे आणि तू कित गो म्हाका मातशें उगडा आसून म्हणून म्हजी फायट घेता आणि तू कित रे 1000 बायला बरोबर बाबा लॉस ना तुका आगवारे चढ मरे तू जाय जोडू मेळो तुका म्हणलं का बाय लागीन मरे तू कित गो म्हाका मातशें उगडा आसून म्हणून म्हजी एश करून लोकां फाटले चढ्या घेवन बाबा तू आसता ना ते तू शिकोरची कावडे बार साखराम्या जोडटा असं सांगता मुगो तू सुकान कशें दुकान पिडेन कशें भलायकेन मोरो पासून तुका विश्वास केला ना ती फादरा सांगपा आसलो मुख्या गोवाचे दुयेंस पिड्या येयली जाल्यार आपूण ते तूं सुद्दां सोडा म्हूण ते कळ्ळो आसलो तुका आनी आत म्हाका मातशें उगडा आसना म्हूण ते लोकांक दुसऱ्या चेड्या घेवन मरे आत एश कोन्न केन्ना करपा ना आतां म्हाका सगळें उगडा सुद्दां आतां सारको बरो जाला आवड तुझ्या तो बोर झाला किती जाणी गरज कित्या हांव सारको बरो जाला म्हाका सगळो उगडा सुद्दां तुमगे बायल म्हाका सगळो उगडा सुद्दां आता कान कित्या जायचा बेशी मार कितें हांव बेस मारू आतां सांगता मरे ते चिचेची पानां पडोन काबार जायत पूण तुज्या काळजांतलो केन्नाच मग काबार जावचो ना रे म्हणून आनी आतां कितें जाल गो आत मुगे गोबर झाला तुझ्या आणि कित्या गरज ती सांग म्हाका ह्यो सगळे बायल येसल्याची मरे येसल्याची येशी कोताय चोय तूं दुसरी बायड मेळ म्हाका तुका सारकी दाखयता दाके बस चल आत या ना आम्ही घरा या म्हणटा घरा कोण आले बाय कोण गो तू कोत्या भशेन मुगे बायल दिसना मार पड मुझ घरा गोवाचे होत्तून उडकास केला हात तेरे की पशिकार करे हे देवाने अदृश्य आमचे जिवितान कित्याक हे अदृश्य ताळला देवाक आमचे मातूय चुरचुरे दिसना म्हजे गोरकारे देवाक आमचे मातूय पूण चुरचुरे दिसना म्हज्या गोरकारा ज्यो प्रवादाची रुच जायते वळवळ आनी गोश्ट आयले पूण ताणें तें मोगान सोसून घेतलो तो देवाक म्हणलो देवान दिले देवान मेले देवाचें नांव व्हड जावं आयज आमी देवाक म्हणोया देवा तुवें आमकां जिवीत दिले आनी तूच वताय तुजें नांव व्हड जावं गोरकारा म्हज्या दोळ्या मुखार सगळंच काडून आमचे तू पैसे हाडून गेले ते पैसे हाडून आमचा इलाज करतले थोडोसो वेळ सोसून राहा माझी गोरकारे म्हाका सोडून वचो नका म्हजे गोरकारे म्हाका एक्सरे करून वचो नका पूण म्हजे गोरकारे दादा मला किती सांग काही दिला बाय तुझी मामा आता केन्नाच उठची ना तुझी मामा आमकां सोडून गेली मामा उठ मामा किती बोलली माझ्या कधी वाचून आता मामा उठ मामा बाय म्हाका माफ कर बाय हांव चुकले शेताळान मोचे जायते काम केले पूण हांवें ताचे पासत कांयच करूंक ना देखून बाय आयज आमी हांगा आयला तुझ्या मामा दाडाचो इलाज आतां आमी करतली ओय बाय तुवें आतां भिवपाची कसलीच गरज ना तुझ्या मामा डाडाचो इलाज आमी करतली ह्या म्हज्या खूद हातांनी तुझ्या मामा डाडाचो हांव इलाज करतलो म्हज्याच हॉस्पिटलांत हांव तांची सेवा करतलो आता म्हज्या मामाची इलाज करपाची गरज ना कित्याक म्हजी मामा आमकां सोडून गेली सेंटर म्हाका माफ कर सॉरी कर हांवें तुका पयशे दिलेले जाल्यार तुजी घरकाम चलवासाठी आसली पूण जेन्ना तुवें म्हजे लागीं पयशे मागले तेन्ना हांवें तुका धांवडायलो आनी आयज तुजी घरकान हो संवसार सोडून गेलो आतां सगळो मोसो गुन्यांव आसा एल्से आतां आनी रडोन कसलोच फायदो ना देवान तिच्या नशिबान बरयलेले आसले तेच तिका फावो जाले म्हणटात न्हय नशिबान बरयलेले आसा ते कोणाकूच चुकोना म्हणून एल्से
आता आम्ही रडून आणि कसलोच फायदो ना. आता आम्ही चितूक जाय फकत सॅनफर्डाचे. ओ सेनपट कितले दुडू पडून हांव तुजो इलाज करतली आनी तुका बरी करतली. म्हजे फायद्याक न्हय पूण फक्त तुजे दुवे पासो. कित्याक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला कशे पोरी रस्त्यार भीक मागत ते आपल्या मामा दाडाचे इलाजी पयशे एकठायताले. हांव ताचे कोस्ट निफळ जावंक दिवचे ना. ताचे कोश्टाचो पोट ताका मेळोंकूच जाय आनी मेळटलो. बाय हे तुझे मामाचे मरण आम्ही ऑर्डर करूया. आणि कांयच तर आम्ही सगळी सांगतात म्हज्याच घरात रावूया. ही एक फामील कशी. बाय म्हज्या घरा आयज आम्ही सगळी एक फामील कशी रावन तुझ्या डाडाची आम्ही मोगान सेवा करूया. पळय सेनपट म्हाका फामील म्हाका माय पळयना. चली लागीं काजार जावन हांवें फामील घडूंक सोदता. तुमकां दोगांयकूय म्हज्या सांगाताक दवरून आमी सगळी एक फामील कशीची येतल्या. आनी सेनपट तुजी सेवा म्हज्या हातांनी करतली. तूं म्हजो एक भाव सोचमो. आंटी तुमी आमचे पासून इतले करूंक फुडें सरली आनी कित्याक देवानूच आमच्या मनान घातला अशें करूंक. आनी आमी अशें करतात फकत आमचे फामिलीक लागून.